सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. दानियल प्रोवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या ऊंच कुलेच्या मनशाक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताच्या सांगाताक तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी आनी आपल्या पोतिनींनी आनी आपपोतिनींनी पियेचे खातीर नाबुकोदोनोजरान ताच्या बापायन जेरुसल्याच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोलीं ती भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां हाडूंक लायलीं. जेरुसल्याच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतलीं लुटून हाडलेलीं भांगाराची आयदनां घेवन राजा ताचे सरदार ताचे पोतिनी आनी आपपोतिनी सोरो पियेलीं. ती सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराच्या रुपयाच्या पितूलच्या लोखंडाच्या लांकडाच्या आनी फातराच्या देवांक तांणी वाखाणलो. अवचीत एका मनशाच्या हाताचीं बोटां दिश्टी पडलीं आनी न्हीद दिव्या आसतना फाटल्यान राजहालाच्या घराच्या चुन्यांचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा धवोफूल जालो आनी हुस्क्या बरी चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाच्या सांदे दिल जाले आनी ताच्यो दिंब्यो कडकडोंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदा तावन जिद्यो निर्वाशितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सवे आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अजापांची जानवाय सगल्यांक दिसून आयल्यांत म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान सपनाचो अर्थ सांगोंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबले आंगोस्त्र न्हेसयतलो आनी तुज्या गोल्याक एक भांगाराची सरपळी घालतलो आनी राजान तुका तिसऱ्या पावंड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजें इनाम दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलों आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडलीं आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार तुज्यो पोतिनी आनी आपपोतिनी पियेलीं, जांकां नदर ना आनी आयकूंकूय येना, कांय सजमोय ना. त्याच भांगाराच्या आनी रुपयाच्या पितूलच्या आनी लोखंडाच्या लांगडाच्या आनी फातराच्या देवान तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें तो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयलेलें आसा तें हें,
मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतराचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयल्या. तेकेल म्हणजे तूं तुका तागडीन घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पार्सीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिदियानी आनी पारसी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सगलीं म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. मोलबाच्या नोखेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. वाऱ्या वाऱ्या पवना जोटप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणा सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. हिवा हिवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy 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 soy. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy 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 soy. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy 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 soy. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy 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 soy. Survispor तुमची सोवी आसू. तुमचे सोवे आसू. Luca pormoni in Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान. Moima tuka सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बुणकुणींत घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां दुमाडो दितले. स्वताची गवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटच कसलो प्रतिपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावूंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मनां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो दुयेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाळ बाबू भयणांनो, आयज परतून आमकां निमाण्या दिसांची वाचपां मेवतात आनी हे तिनूय दीस तसलींच वाचपां आसतलीं. ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार आनी मागीर आयताराक
कोरेजमाच्या आदवेंताच्या काळान आमी भितर सरतले. पयले सुवातेर जें कितें बरयलां तें जायतें घडलां. राजपालाच्या फुड्यांत व्हेल्यात, जेजूच्या शिसांक सेनाकलांतले भायर घातल्यात, तांची न्हीद जाल्या, तांकां जिवेशी मारल्यात. पूण स्वताक गवाय दिवंक ते भिवूंक नात. तांणी स्वताक गवाय दिली. पारुजिया म्हणजे जेजू दुसरे फावटी हो संवसाराच्या शेवटाक येता तेन्ना आमकां मेळटलो. ताचे पयलीं आमकांय शिसां भाशेन असल्यो वस्तू सोंसच्यो पडटल्यो. थोडे फावटी सरकाराचे दोळे बंद कशे, कितें वायट चलता ताका दिश्टीच पडना. आनी कोणूय समजिया झूज मांडटा वायटाचेर तांकां भोगचें पडटा. जायतीं बाबा भयणां भियोन निशेधूय मारिनात. जेजू आज आमकां सांगता असलें तुमच्या जिवितांत घडटलें, पूण थीर रावात. तुमचे थिराये प्रमाणे तुमी जिवीत सांबाळटल्यात. ही वस्तू घडोवन दी. देव म्हजे बरोबर आसा, वो देव म्हजे वाटेन आसा जाल्यार म्हजे आड कोण आसोच, आड आसतलें, पूण तांच्यांनी म्हाका कांय करूंक जायना. पयले सुवातेर अडचण्याचेर वायटाचेर जैत व्हरूंक देवाचो आदार मागुया. दुसऱ्या अर्दान जें आमच्यान कितें करूंक जाता देवाक परगटूंक, देवाचें राज परगटूंक, तें उदार मनान परगटूंक ताचीच कृपा आमकां मागुया. बेटोवनेक आमी गायन गावुया. C21 कितें घालताय त्या उंड्यान, पान 30 आनी 7. C21 पेज 37. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ती काशी, ह्या भीक भावाच्या हातान, कितें वेदीर दवरतात, कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ती काशी, ह्या भीक भावाच्या हातान, कितें वेदीर दवरतात. म्हजो आत्मो आनीकूय म्हजे काळीजांनी मोग, म्हजो सोतोस आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आत्मो आनीकूय म्हजे काळीजांनी मोग, म्हजो सोतोस आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भावा भयणांनो, हें आमचें बलिदान पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आत्मे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सगळ्यांचो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्सां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सुरकाळी सुरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेताव.
देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दोळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Bapak, korostum povit, to sogle povitrपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खुश मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खालस. नव्यानी सासणी करोडाचें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jezu ami urokata, ami hekasi plepieta, kite mami tu voi povareso, ami tu ce moron porgota. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बाकीबंद बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर ती कापरी मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचोरीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी मोतोणी एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई संगाती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीधार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसवटो ग्रास संक्रांती आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरगींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान उतरेकतांव तो आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाय सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्या आमी सगळीं सुभागी जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया D11 होरेब पर्वतार आमी पान 503 D11 पेज 53 होरेब पर्वतार आमी Elias नबी सारकी Amaro काढून विची कोशी गेला बावतोरी वारसुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण सोमी जेजू Charisi San Soroso
वाचुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोवी जेजू सोवी जेजू सोवी जेजू वाचुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोवी जेजू सोवी जेजू सोवी जेजू प्रार्थूया. सर्वपदवीदार देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुज्या मोगाचे विंगेतली आनी आमच्या बाबा भयणाच्या एकवटांतली बेगीन सोडूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूची नावी. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महापुरव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या दरबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सयताना आनी सगळ्या खोटे आत्म्यांक एमकोडान लोटून घाल, कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक चलपडटात. आमेन. Maria
भोव भाग्यवंत माई, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या, तुवें आमकां जोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माई, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्याकूय तुजे थंय ओडून हाडून शक्त भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माई, आमकां उपकार जोडून दी. थायलंडाचे जोय तरूंग गोठाय, जेजू क्रिस्ताचो सोबून मोग, एक पवित्र मोड आनी तुज्या पुत्रा सोवे सासणाचे जिवीत. सदांकाळ आदार दितले माई, आमचे पासत विनोदी कर. सुमी जेजू क्रिस्ता तुजे माई मारयेच्या एकाच उतरान गलिलियांतल्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिची उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माई, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोतेल्यांक पाव, थाळल्यांत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्यांक गरजांनी मागणे. हे आदाराचे माई, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालयोन मागता. कोश्ट दूख, उस्के कोती, विगणां सकेश्टां हे आमचे निर्भाग हाडलेले कुरीस. ह्या ओसोड्यांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या कोश्टान आमचें मोन एकठांव. मोगान आनी सोस्तिकायेन सगळे सोसूंक आदार दी. आमचे पाप साहेबाक, क्रिस्त साहेबांक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जियेशे कर म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्या प्रमाण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस बाबार तांच्या आत्म्याक सासनाचो विसो दी म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पडेसो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगीशी कर म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यो खाशा गरजो देवा फुड्यान दवरुया. बावार्थ्यांचे मागणे. हे आदाराचे माई, तू ग्रेस तुशी उदार. देवाची सोर देणी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांतान तूं आमच्या पातकाचे मोगसणे आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता थाळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोन निर्भागी बाळा जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटा पर्यान जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माई. आतां आमी सर्वय समय आनी काळाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिचे शक्तिवंत चरणाखाल जिवंक आमकांच वपून दिवया. नमान मरी कृपेन बलली सर्वेस पोचता osrea मध्ये आनी सदो भाग्यवंत मरी देवाची माई,
आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमची पासत विनंती कर ही देवाची भाग्यवंत माई क्रिस्ताच्यो वासाण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्तांत वे मारयेक आमची मायेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता आमकां ज्या काळजांत तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणीचो फोड सासणाच्या सासणांक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंत पासत मागुया. हे सुम्या कुडीच्या असोकतायेन कश्टोतोऱ्यान तुज्या चाकरांची तुजी दोयाल दिश्ट घाल आनी तुवें रुसलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आसूं तुमची सांगाता तुमकां राखच्याक तो तुमचे सवें आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. मेमोरारे बो कोनवाडी आंकवार मारी उगडास दर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरोबाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. आंकवारीची आंकवारी माये म्हजी तुजी चडशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताची माई म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. भो मोगाड माय T12 पान 207 T12 पेज 207. So